जिवितान सोलवणी घडोवंक आसा जाल्यार ज्या जिवितान परताव जाल्यार देव ह्या विशयान आमकां जागवण संदेश दिवनूच आसता. पूण केदां आमी हट्टी जाता, केदां निर्लक्ष दाखयता, जें कितें गरज आहे तें घडटाच. भाऊ भयणीनो, आमी दोनी वाचपा आयकलीं. एझेकियेल प्रवादीच्या ग्रंथांतले पयलें वाचप आनी मातेवा प्रमाणे शुभ वार्ता. पयलें वाचप, तुजे कान आनी दोळे देवान दिवच्या जागवणेक उक्ते दवर. आनी शुभ वार्ता म्हणटा, तुजें काळीज देवाच्या काकुळटीक उक्तें दवर. भाऊ भयणीनो, देव थोडे पटी आमच्या जिवितांत कितेंगी सारकें करूंक आशेतना, हे आमचें जिवीत नीट वाटेन वचच्याक आशेतना, साल्वासावाच्या वाटेन व्हरूंक आशेतना थोडी जागवण दिता. व्यक्ती मुखांतर, गणिता मुखांतर, हे आमच्या बोवारें कितें घडटा ताचे मुखांतर आमकां जागवण दिता. कोशेट असो ताळो जावन तो जागवण दिता. पूण केदळ आमी केअरलेस जाता, थोडे संगती आमच्या जिवितांत घडोवंक देव सोडटा. बाबुन्याचें पयलें वाचप तुमी पळयलें जाल्यार एझेकियेल प्रवादीक देवान कितें करी जाय म्हूण सांगलें. सगळें इस्रायल राष्ट्र आनी राय कशें निर्वसित जावन त्या राज्यांतल्यान भायर पडटले तें ताणें देवान सांगूंक प्रयत्न केले. ते आयकूंक तयार नातले. इमाणे एझेकियेल प्रवाद्यान कितें करी जाय, ताणें कशें वच जाय शारांतल्यान भायर, आनी लोकांनी ताका कितें पळोवन, कितें मॅसेज, कितें संदेश घे जाय, जागवण घे जाय तें सांगलें. पूण ते केअरलेस जाले आनी तें घडलेंच. त्या देखून भाऊ भयणीनो, जागवणेक कान आनी दोळे उक्ते दवरो, ना तर घडोवंक आसा तें घडटलेंच. जागवण विविध रितीन येता, पूण आमी केअरलेस जाता. त्या देखून भाऊ भयणीनो, ताचे उपरांत आमी म्हणचें आसा, हांवें इल्लें केअरलेस जालो न्ही गी, हांवें इल्लें चिंतूंक जाय आसलें, हांवें समजूंक जाय आसलें. भाऊ भयणीनो, देव ताच्याच रितीन आमच्या जिविताक कितें संदेश दी जाय, जागवण दी जाय, ह्या आमच्या जिविताक बऱ्या पडच्या तसलें कितेंय करूंक आशेता जाल्यार ताच्याच रितीन तो वाट दाखयता, जागवण दिता. त्या देखून आमचे कान आनी दोळे ह्या संगतीक उक्ते आसा जाय. आनी देवाचें उतर जें कितें एझेकियेल प्रभून कितल्यो 1000 वर्सां पयलें बरयल्लें उतर एझेकियेल प्रवादी आसलो, आजुनी आमच्या जिविताक असो संदेश दिता. जिवितान सोलवणी घडोवंक आसा जाल्यार, ज्या जिवितान परताव जाल्यार देव ह्या विशयान आमकां जागवण संदेश दिवनूच आसता. पूण केदां आमी हट्टी जाता, केदां निर्लक्ष दाखयता, जें कितें गरज आहे तें घडटाच. उपरांत आमी दुखां गळयता, सुरसुरता. पूण जी जागवण देव दिता ती आमी इल्लेशा बऱ्या मापान घेतली जाल्यार भाऊ भयणो, जायते पोटी आमचें जिवीत निजायकी सुफळ जाताच. हे पयलो संदेश. दुसऱ्यान, तुजें काळीज देवाच्या काकुळटीक उक्तें दवरो. हांवें शुभ वार्ता आमी आयकली. थंयसर कितें सांगलां, बोक्साणें एक चॉयस न्ही क्रिस्तांवांक, तें खरी जैस जाल्लें. मातेव आपणाची सुवार्ता सुरविल्या पोवी सभेक बरयता. मातेवाची शुभ वार्ता तुमी पळयली जाल्यार थोड्या वसवर थंयसर त्या सुरिल्ल्या पोवी सभेक जागवण दिवची आसा, आनी दुसऱ्यान तांकां बुजोवची आसा, आनी जें कितें त्या सुरविल्ल्या पोवी सभेंत घुसपट गोंदळ आसले ते सारकें करचें आसा. आनी सांगताच सुरविल्ल्या पोवी सभेंत कश्ट दोनी भोगता आसतना तांकां धैर्य, बुजावण सांगताच बरवसो दिवचे आसात. पूण हांगासर सुरिल्ल्या पोवी सभेंत थोडें सारकें वसनांतल्या वेळार मातेव वांजेलिस्त जागवण दिवणी हें बरयता. तो तांकां म्हणटा, तुमी पोवी सभेंत आसात, हांगासर जर बोक्साणें तुमचो स्वभाव न्हय तर
जें कितें देवा मुखार तुमी उबे रावतना अनुभव करूंक आसा ते अनुभव करी जायच पडटले. भोव स्पश्ट. त्या देखून भाव भयणीनो, आमी तीच विसवण करी जाय, दुसरी विसवण ना. बोक्साने दिवंक ह्या दिनसरावक विसवण न्ही, बोक्सूंकूच विसवण करी जाय. तो संदेश भोव स्पश्ट आसा. धन्यान काकूळ दाखयली आनी तो साकोर भायर गेलो आनी एकलोसो गोळो धरता. केदाळ तो बोक्सूंक तयार नासलो, थंयसर धणयानी ताका बोक्सूंक ना म्हणला. त्या देखून भाव भयणीनो, बोक्सूंचें तें आमी करी जायस. आमी आनेकल्या बोक्षिल्ल्यांत वडपण चिंतूंक खायना. हे दीस एकली येवन म्हजे लागीं म्हणाली, फादर, आमची शेजारची आमकां केदाळे उपास दिवनूच आसात, पूण हांवें तांकां बोक्षिलां, हांवें तांकां बोगसूनच आसा. आनी ते मात्र ती आमकां अन्याय केल्या रे फादर, हांवें तांकां कितें वस्तू जाय वचोन दिता हांव. भाव भयणीनो, एका वडपण चिंतून म्हणल्या बरी ती सांगून आसली. म्हळ्यार ती बरें करिनात, हांव बरें करतें आसा. ह्या बोक्षिल्ल्यांत आमी वडपण चिंतूंक ना. कित्याक सुवार्थ भोव स्पश्ट आसा. हो आमचो कायदोच. आमी कित्याक बोक्षिता? देवान आमकां पयलें बोक्षिलां ताच्या पुताच्या कुर्साच्या मरणा मारिफात. ताच्या पुताच्या कुर्साच्या मरणा मारिफात आमकां बोक्षिलां भाव भयणीनो. देखून ताणें आमकां पयलें बोक्षिलां, देखून आमी बोक्षी जायच. आनी आमी हांगासर येवन मागता न्ही गी, हर एकली आमी देवा मुखार धन्या मुखार रावन वता. कितले पटी आमी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा, जायते पटी म्हणटा न्ही गी. तेच वेळार एक 5 पटी म्हणी म्हणटा. हेर वेळार आमी देवाक कितें सांगता? जशें जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बोक्षिता, तशें आमची पातकां कितल्या अपुरबायेन सांगता आमी. आयची सुवार्ता पळया. ह्या देखून म्हणचे आमी देवाचें उतर जिवाळ म्हणटा. हे हर एक उतर भाव भयणो आमच्या काळजांत देखून हांवें म्हळें, हें देवाचें उतर आमकां जागयता. आमी देवाकच सांगता, जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बोक्षिता तशें आमकां बोक्षी. तर ताचे मुखार आमी येवन रावता आसतना, हांगासर मागण्याक आमी उबी आसतना कितें ताच्या लागीं मागयत? जर हांवें बोगसूंक ना जाल्यार, दया दाखोवंक ना जाल्यार सोम्या मुखार येवन रावून कितें मागचें? ताचे लागीं म्हाका बोगशी म्हणून आमी कशें मागचें? आमी बोगसूंकूच ना जाल्यार. त्या देखून हांवें म्हळें, हो आमचो स्वभावूच क्रिस्तांवांचो. देर इज नो चॉयस. कित्याक जे आमी सोम्या लागीं मागता तशेंच आमी हांगासर येवन उबी रावता. जर आमी आनेकल्या बोगसूंक ना जाल्यार ताचे मुखार येवन कितें मागचें? देवा मुखार रावतना जें उतर आतां आमी आयकलें देवाचें, तें परतून आयकया. हांवें तुका दया दाखयल्ल्या बरी, तुजी दया केल्ल्या बरी, तुवें दया दाखय जाय आसलें न्ही. हें सवाल भाव भयणीनो, आज तुका आनी म्हाका देव विचारीत जाल्यार, हांवें तुका बोगशिल्ल्या बरी तुवें बोगशी जाय आसलें न्ही. हांगासर आमी सगळीं मागण्याक आसा. बऱ्या मनान आयल्या आमी. जर देव हेच सवाल तुका आनी म्हाका विचारीत जाल्यार आमची जाप कितें आसतली? कितें आसतलें? आनी ताचे उपरांत थंयसर बरयलां ताणें बोगशिनांतल्याक कितें केलें म्हणून. तर देवा मुखार आमी कसलें कंडिशन घालना आसा. तगी त्या देखून भाव भयणो, क्रिस्ती जिविताचो स्वभावूच होच. पळय थंयसर त्या साकरान म्हाका थोडी पुरसोत दी म्हळें. थोडी पुरसोत दी. दिता पाटी म्हळें. ताणें मागिल्ल्या खातीर ताका पुरसोत दिली न्ही, ताचें सगळें रीणच माफी केलें. देवा लागीं आमी इल्लीशी विनंती करतना ताच्या काकुळतीक तो संपूर्ण काकुळदार म्हणून हांगासर दाखोवन दिला. जर देवान आमच्या सगळ्या पदकाचें लॅक दवरलें जाल्यार आमी खंयसर आसत्या, खंयसर आसत्या. ताच्या मुखार उबें रावूंक शकतले हांव गे. त्या देखून हांगासर कॅल्क्युलेटर ना. शुभार्थ म्हणटा कॅल्क्युलेटर नासना. पेद्रून कितले पडी बोक्सी जाय म्हणटाना तुजे लॅकपाक काडून उडय देवाच्या काकुळती मुखार. लॅकपाक काडून उडय देवाच्या काकुळती मुखार. कित्याक त्या साकरान पुरसोत माती सारली. ताणें माफ कर म्हूण सांगूंक ना, पूण ताचें सगळें रीण माफी केलें म्हूण बरयलां.
देवा कळीत आसलें, धणियाक कळीत आसलें तो फाटी दिवंक सकना, कित्याक कोरोडांनी ताचें देवें आसलें. कितली पुरसो देवी तो फोंडाक येता मुसरी फारीक करून जावचें ना म्हणटा कळीत आसलें, देखून माफूस करून सोडलें. भाऊ भयणीनो, ही देवाची काकूळट म्हणून सांगला. जर देवान आमच्या पातकाचे लॅक दवरचे जाल्यार आमी खंयसर आसता आसल्या. जर तो काकूळटार जाला जाल्यार आमी आमचे काळीज ताच्या काकूळटी उक्तें दवरलां जाल्यार आमकां हेरांक बोगसूंक साध्य जातलें. देखून हांवें सांगलें, ओ क्रिस्तांवाचो स्वभावूच जायचे, हें जिवीत आमचें, आनी तूं चॉयस म्हूण ना, ताका बोगसूंक हाका सोडूंक ना. त्या देखून भाऊ भयणो, आमी सांगाता मेळोन सोम्याच्या ह्या मेजा बोवारी मेळोन थंयच मागता आसतना, देवा म्हजी दया कर मागता आसतना देव विचारतलो, हांवें तुजी दया केल्या, हांवें केल्ल्या बरी तुवें दाखयल्या गे. हे सवाल विचारतना कितें जाप आमी दिवंक शकतले? हांव